नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे येवकार. हांव गौरीश परबावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोंड्यां वचून घेतली मंत्री रवीची भेट. बंद दारा आड वरभर केली चर्चा. भंडारी समाजाक भाजपा कडेन परतून लागीं हाडपाक चर्चा जाल्ल्याची माहिती. पणजेच्या चोरी प्रकरणात 3 जाणांक कोल्हापुरात अटक. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची लागसर फोडिल्ली 4 दुकानां. उद्देगीक सुरक्षे खातीर स्कील ऑन व्हील्स उपक्रम केला सुरू. उद्देगीक सुरक्षा आनी भलायकी प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याची माहिती. पोरण्यो गाडयो बदलाच्या परवान्याची रेंट अ कॅब असोसिएशनाची सरकारा कडेन मागणी. मोपाच्या टॅक्सीकारांनी त्रास दिल्यार कालांगूट येवपाक बंद करपाची दिली शिटकावणी. 10वेच्या निकाला उपरांत 11वेच्या प्रवेशा खातीर विद्यार्थ्यांची धांवपळ. दिवचल तालुक्यांतल्या हायर सेकंडरीनी प्रवेशा खातीर विद्यार्थ्यांनी केली गर्दी. दोन 2008च्या दहशतवादी हल्ल्याचो मास्टरमाइंड तहव्वूर राणाक 15 वर्सां उपरांत हाडलो भारतात. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन चवकशी खातीर घेतलो ताब्यात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें फोंड्यां वचून मंत्री रवी नायकाची भेट घेतली. प्रदेशाध्यक्ष दामून मंत्री रवी वांगडा बंद दारा आड चर्चा केली. सुमार वरभर दोगांय मदीं चर्चा जाली अशी माहिती मेळिल्ली आसा. गोंयांत सद्याक मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारें नेटान व्हांवपाक लागला. मंत्रिमंडळात कोणाक स्थान मेळटलें आनी कोणाचो पत्तो कट जातलो हाचे कडेन लोकांच्यो नदऱ्यो लागून उरल्यात. हेच फाटभुंयेर बिरेस्तारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोंड्यां वचून मंत्री रवी नायकाची भेट घेतली. दामू नायकान मंत्री रवी वांगडा बंद दारा आड चर्चा केली. दोगांयनी सुमार वरभर चर्चा केली. ही चर्चा कित्या संदर्भात आशिल्ली तें मात कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन फोंडेच्या भाजप मेळाव्या संदर्भात ही बसका आशिल्ल्याचे रवी नायक सांगता. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी मंत्री रवी नायक हांचे मदीं जाल्ले भेटीक लागून राजकीय मळार आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. आमी फोंड्या आसा फोंडेच्यान उलयता जे आज भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा दामू नायक तेणी आयज रवी नायकाची हेची गुप्त भेट घेतली. जवळ जवळ अर्द तास वयर चर्चा जाली. ह्या संदर्भात आमी जेन्ना दामू नायकाक विचारलें की चर्चा कित्या संदर्भात जाली तेणी मातशें आमकां गुमराह केल्ले भशेन दिसलें की तो म्हणपालो की आमकां भारतीय जनता पक्षाचो मेळावो घेवपा खातीर आमी तेजे कडेन डिस्कशन करताले केन्ना घेवया म्हणून. ह्या संदर्भात चर्चा जाली. पूण हितून राजकीय कितें तरी घडामोडी जावपाचे अशी कितें तरी चिन्ह आसूं शकता अशेंय दिसता. पूण जेन्ना आमी ताका प्रत्यक्ष विचारले की मेळावो केन्ना घेवपाचो सोदता तुमी जाल्यार बाला गोंयभर मेळावो चालू आसा तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो जो मेळावो आसा तो इश्टर जावन आमी हांगा घेवपा सोदता अशें तेणी सांगलें. ह्या संदर्भात आमी चर्चा करताले. आनी हितून राजकीय घडामोडीचे विशयी कांय चर्चा ना अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार ताका विचारलें की आनी कितें तरी कारण आसा काय म्हणून तरी तेणी सांगलें की हितून कारण कांय ना फक्त मेळाव्या विशयी संदर्भ आसा अशें तेणी सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खिडेकर. बेरेस्तारा फांतोडेचेर पणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची लागसर आशिल्ली 4 दुकानां चोरांनी फोडिल्ली. चोरांनी सुमार 2.5 लाखाचो मालवाज फारायल्ल्याचें आयकुपाक येता. ह्या प्रकरणांत पणजे पुलिसांक कोल्हापूरच्यान 3 अटक करपाक येस आयले. बिरेस्तारा फांतोडेर राजधानी पणजेत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची लागसार आशिल्ली 4 दुकानां चोरांनी फोडली. सुमार 2.5 लाखांचो म्हालवस चोरांनी फाडून व्हेल्ल्याचें आयकुपाक येता. राजधानी पणजेत हो चोरयेचो प्रकार घडिल्ल्यान पुलिसांचें लक्ष ना काय कितें असो प्रस्न उप्रासला. हो सगळो चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्लो. उपरांत पुलीस तांच्या मागार आशिल्ले. ते प्रमाण पुलिसांक कोल्हापूरच्यान 3 अटक करपाक येस आयला. उसके बाद उधर एक आंटी आया था, उसने झाड़ू मारा तो उसने मेरे को बोला जी इधर दुकान तुम्हारा तोड़ा हुआ है. हाँ. तो मैं पत्रम को कॉल करके बोला ऐसे ऐसे हमारा दुकान तोड़ा हुआ है. इतना मेरा जानकारी. मतलब ये कितने बजे था? वो सब मेरे को नहीं मालूम. जब सवेरे में आया 7 बजे दुकान खोला उस समय आंटी मेरे को बोला कि तुम्हारी दुकान खुला है
तो मैं पत्रांक को कॉल करके बोला। सध्या आमी आसात ती पणजी पुलीस स्टेशनाचेर आनी ताचें कारण चोरी जाल्लेलें प्रकरण जें आसा ताचेर आमी तुमच्या मुखार अपडेट घेवन आयल्या ती म्हटल्यार गोंय पुलिसांनी 2 टिमी लावन हे जे 3 चोर आशिल्ले तांकां कोल्हापूर महाराष्ट्र हांगासर तांकां धरलेले आसा आनी तांचे कडले जे कितें सामान आसा ते आतां पुलिसांनी जप्त केलां आनी आतां म्हणजे रातच्या वेळार हे जे चोर आसा तांकां घेवन पुलीस हांगा पुलीस स्टेशनार पावतले अशी म्हायती जी आसा ती आमकां पुलिसांनी दिल्या जाल्यार हे जे चोरी प्रकरण सकाळी 4:30 वरांचेर जाल्लेले आनी हे जे चोर आसा ते कालूच गोंयान आयिल्ले आनी तांच्यांनी कालूच ह्या जे म्हणजे सगळे कडेन पळोवन दवरलेले आनी ताचे उपरांत तांच्यांनी सकाळी 4:30 वरांचेर जी आसा ती हांगासर म्हणजे 4 शॉपां फोडलेली आसा ताचे भितरली 2 जी शॉपां आशिल्ली ती लिकर शॉप आशिल्ली आनी दुसरी जी आशिल्ली ती एक म्हणजे कपड्यांचे शॉप आशिल्ले आनी एक दुसरे शॉप आशिल्ले जाल्यार ही 4य शॉपां फोडलेले जे 3 चोर जे आसा ते कोल्हापूर महाराष्ट्र हांगासर गोंय पुलिसांनी तांकां धरल्यात आनी 2 टिमी लावन तांच्यांनी 12 वरांच्या भितर हे जे आसा ते म्हणजे चोरांक धरून तांचे कडले सगळे सामान जे आसा ते जप्त केला जाल्यार फुडली अपडेटींग खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर। ग्रामीण गोंयांत प्रत्यक्ष उद्देगीक सुरक्षे खातीर प्रशिक्षण दिवपा खातीर 2 कोटी रुपयांचे स्कील ऑन व्हील्स उपक्रम सुरू केला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। बेरेस्तारा पणजेंत आयोजीत केल्ल्या पयल्या उद्देगीक सुरक्षा आनी भलायकी प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले। ह्या वेळार मंत्री निळखंड हळर्णकार लेगीत हजर आशिल्ले। Factories and boilers and there is a factory safety हाजे एक्झिबिशन जायना 3 दिसांचें संमेलन जायना सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स मिनिस्टर नारायणकर and तेजे एंटायर टीम ऑल ओवर द पीपल फ्रॉम इंडिया ह्या फॅक्टरीज सेफ्टी हाजे ते पार्टिसिपेट जाले वेरियस इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री टू अदर इंडस्ट्री आनी सगळे इक्विपमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट विथ ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणजे जे PWD डिपार्टमेंट कन्स्ट्रक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगासर अवेलेबल केले म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या लोकांनी आमच्या डिपार्टमेंटल सगळ्या लोकांनी एक्झिबिशन यूज पळोवपाची गरज आसा आनी एक्झिबिशन पयलें वचून तातूंत चडांत चड यूज आमी म्हणजे लेबर सेफ्टी आनी पिपल सेफ्टी खातीर कसो करतलो ताचो विचार करून ते इक्विपमेंट यूज हाडपाक जाय आमी सदांच पळयता की सेफ्टी इक्विपमेंट घेवप एकदां इंडस्ट्रियलिस्टाक लायबिलिटीज आसता ती लायबिलिटी नासून एक एनहान्समेंट इन द वर्क फोर्स म्हणटा तसो ते जर करीत जाल्यार आमकां लेबराची जितकी सेफ्टी घेवपाक जाय ती आमी घेवपाक शकता म्हणून सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी येवन पळोवचें आनी हे जाता तितून यूज करता। रेंट अ कॅब एसोसिएशनान पोरण्यो गाडयो बदलांच्या परवान्याची मागणी सरकारा कडेन केल्या। सरकाराचे नवे नेम अयोग्य आशिल्ल्याचे रेंट अ कॅब एसोसिएशनाचे म्हणणे आसा। तशेंच मोपाच्या टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना म्हणून रेंट अ कॅब एसोसिएशनाची शिटकावणी। रेंट अ कॅब एसोसिएशनान पोरण्यो गाडयो बदलांच्या परवान्याची मागणी सरकारा कडेन केल्या। सरकाराचे नवे नेम अयोग्य आशिल्ल्याचे रेंट अ कॅब एसोसिएशनाचे म्हणणे। 12 वर्सांनी मेळपी रिन्युअल वा रिप्लेसमेंट बंद केल्यार फुडले परमीट बंद जावन आमच्यो गाडयो फकत प्रायवेटूच दवरच्यो काय म्हणून उक्तायली खंत। रिन्युअल आनी रिप्लेसमेंट बंद दवरला तेका लागून येयल्ले मेन रिन्युअल आनी रिप्लेसमेंट बंद आहा आनी आतां तो म्हणटा बंदूच आसतलें आनी येन्ना जावचें ना आनी आनीक इश्यू जालो व्हडलो की 12 वर्सांनी आमकां रिन्युअल आसताले नाल्यार रिप्लेसमेंट आसताले पळय ते टोटल बंद खंय आतां फुडें 12 वर्सां गाडयेची कंप्लीट जाली काय गाडी तुमची प्रायवेट आनी ते परमीट आनीक कांय ना तुम्ही प्रायवेट करपाचें खंय तेका आनी परमीट आनी तुका न्यू ना रिन्युअल सांग रिप्लेसमेंट सांग परमीट ना टोटल बंद आनीक ना खंय ते गाडयो प्रायवेट करून आमी आतां प्रायवेट आदी भाड्याक घालून तश्यो करच्यो पडल्यो म्हणून आमी सराक विचारूंक गेले तो धंदो करपाचो काय कितें तो मेन इश्यू आसलो तो व्हडलो इश्यू जाला हो गव्हर्मेंटान आतां कितें केला पळय कसले कायदे काडटा पळय ते सारके फेल कायदे काडले सारके रॉंग म्हणजे आमी म्हाका दिसता सगळे कालांगूट सांग एक गोंयान 90% रेंट अ कॅब आनी टॅक्सी कार हे धंदो चल्लोलो मागीर फुडें म्हाका दिसता 12 वर्सांनी आमकां रस्त्यार येवचें पडलें परते हल्लो गव्हर्मेंट आतां कायदे काडटा हे कसले कायदे ते आमकां कांय सजमाना डायरेक्टर आमी कांयच करूंक शकना म्हणटा सीएमान सांगलें बाबा तुमचे रिप्लेसमेंट रिन्युअल आपण चालू करता म्हणून आनी 2 दिसांनी जाले तेका देव बरें करूं म्हणटा सीएमाकूय आनी आमच्या MLAकूय पूण 2 दिसांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करता काय आनी कोण गॉड फादर इंटरफियर जाता नको की परतून बंद केले रिन्युअल चालू आपण रिप्लेसमेंट बंद केल्ल्या आनी म्हाज्या प्रेसिडेंटान सांगलें पळय तो हे दर एक 12 वर्सां परमीट आसता आमकां
आनी आतां पळय चड एक 5-6 वर्सां गाडी रोडार चलता. दर एक 7 वर्सांनी म्हाका दिसता ती गाडी चेंज करची आनी नेई घालची रिप्लेसमेंट. तिका 5 वर्सां कशें मेवतले? नेई घातली की न्यू मेवंक जाय न्हू 12 इयर्स. आदी पयलीं कशें आहलें, नेवो कायदो आपल्याक जाव पळय तो पास करून घेता. मोपा विमानतळाचेर रेंट कॅबांतल्यान स्वताचो ड्रायव्हर घेवन गेल्ल्या तरणाट्या चलयांक टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सतायले. ह्या प्रकरणाचो रेंट कॅब एसोसिएशनान निशेध केला. जर मोपाचे टॅक्सीकार दादागिरी करपाक लागले जाल्यार तांकां कळंगुटे येवपाक बंद करतले अशी शिटकावणी रेंट कॅब एसोसिएशनान दिला. काल एक टॅक्सीकारांचो आनी रेंटकारांचो इश्यू जालो मोपा एअरपोर्टाचेर. हांवें गेस्टाक गाडी 8 तारखेक आमच्या ऑफिसान गाडी दिल्ली 8 तारखेक आनी 9 तारखेक तेंची मायनर भुरगीं गेस्टां येवपाक आसली एअरपोर्टार. तर तेंच्यांनी डायरेक्ट तांकां गेस्टां भायर येयली आनी तो रेंटकार तो डायरेक्ट गेस्टां तो एअरपोर्टार पावलो मोपा एअरपोर्टार. डायरेक्ट एरावेलाचेर पावलो. ताका खबर नासलें की थंय कितें इन्सिडंट कितें ना तें. तर डायरेक्ट तो पावलो, आपल्या भुरग्यांक पिकअप केला तेणें. तर थंयचे ते युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून आहा ते कोण तरी एक शिव तेंच्यांनी तांकां अटॅक केलो सगळ्यांक. आनी तेंचे ते चेडवा बिडवा लगेज बिगेज भायर काडली तेंची सगळी आनी ते फोर्सफुली ते टॅक्सीन घेवन वचपाक ते हे जाले, रेडी जाले. तर थंय पुलिसांनी बी काय मातशें एक्शन घेवना काय ना. डायरेक्ट ते गेस्टाक हे करून डायरेक्ट पुलीस स्टेशनान धाडले. तर थंय व्हडलो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी तेंचे आमी गेस्टान मागीर परत येवन तेंच्या आवयन रिपोर्ट बरयला पुलिसान. हे NC बरयल्ली आहा. शू वॉरियर्स म्हणून तेंच्या ते आतां आनी वयल्यान ताका सांगता हो आपणाचो नंबर कितें जाता तें तुका कर म्हणजे तेंकां हांव सांगूंक सोदता तुमी दादागिरी बी करतात न्हू इतली ती मातशी सांबाळून करा. धंदो पयलो सगळे तेंच्यांनी कालांगूट येवन घाल्ला. आतां तेंकां एक मोपा येयला म्हणून ते आतां थंयसर उठ्ठा. ते चड उठ्ठात पळय ते मातशें कमी करा. आमी उठोवंक लागले जाल्यार तुमकां बॉर्डरीक बंद करतले आमी तुमकां. आमचे कालांगूट येवपाकूच दिवचे ना तुमकां. मागीर तुमी आमी एकदां फुडें सरले काय मागीर आमकां आनी रडो नाका. बोले ही तुमकां लास्ट वॉर्निंग दिता आमी. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 10वेच्या निकाला उपरांत आता 11वेच्या प्रवेशा खातीर धांवपळ सुरू जाल्या. आवडीच्या शाखेत प्रवेश मेळोवपाक लागून विद्यार्थ्यां वांगडाच तांच्या पालकांची धडपड पळोवपाक मेळटा. अंदू दिवचल तालुक्यात 10वी पास जावपी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी सगळ्यांत चड आसा. दिवचल तालुक्यात 6 हायर सेकंडरी आसात. चडशा विद्यार्थ्यांची विज्ञान शाखेत प्रवेश मेळोवपा खातीर धडपड चालू आसा. दिवचलच्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी भुरगे वेटिंग लिस्टाचेरूय आसात. मात दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयात 11वी प्रवेश फूल जाल्ल्याचे कळटा. आमचे कडेन शांतादुर्गा हायर सेकंडरी 11th सायन्सीक 220 सीट्स आसा, कॉमर्साक 220 सीट्स आसा, आर्ट्साक 120 सीट आसा आनी 50 सीट वोकेशनलाक आसा. ऑलरेडी आज सांजपर्यंत आमचे सगळे सीट भरतले. ऑलरेडी क्लोजिंग आहा ते कॉमर्साची 50% आसा, आर्ट्साची 45% आसा आनी वोकेशनलाची 40% आसा आणि सायन्सीक आम्ही 125 पर्यंत लास्ट पर्सेंटेज घेतले मॅथ्स लेवल 1 आणि आमच्याकडे टोटल जागे आज सांजपर्यंत सगळे भरतले. गर्दी खूप आसा आणि वेटिंग म्हणजे आमच्याकडे 100 भुरगे वेटिंगाचे सगळ्या स्ट्रिमीचे 100 भायर उरतले भुरगे. पण आमकां आनी स्ट्रेंथ ताजे परस वाडोवंक मेळना. एडमिशनाक आजच्या भुरग्याक घेवन येयल्लो. एडमिशनाक गर्दी आसा ते आसतना एडमिशन चालू आसा. घेता आजुनूय लोकांक चान्स पडटलो घेवपाक. तुमकां मेळ्ळे? आमकां मेळ्ळे आज. पण गर्दी आसा तशी गर्दी. बाकी सायन्साक बी गर्दी आसा. चलयेक एडमिशन घेवपाक आयिल्लो. कसो एक्सपिरियन्स हो? आसा बरो आहा. ते हेल्प करता सगळे. पण प्रॉब्लम बी कितें? बट एडमिशन जालें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भारताच्या इतिहासातलो काळो दीस आशिल्ल्या 26 नोव्हेंबर 2008च्या दहशतवादी हल्ल्याचो मास्टर माइंड तहव्वूर राणाक 15 वर्सां उपरांत भारतांत हाडलो. 2008च्या दहशतवादी हल्ल्यात 6 अमेरिकन नागरिकांसयत 166 लोकांक मरण आयिल्लें. अमेरिकेन तांकां भारता कडेन सोंपयला. भारताच्या इतिहासातलो काळो दीस आशिल्ल्या 26 नोव्हेंबर 2008च्या दहशतवादी हल्ल्याचो मास्टर माइंड तहव्वूर राणाक 15 वर्सां उपरांत भारतांत हाडलो. पाकिस्तानी अमेरिकन दहशतवादी कोलमन हेडलीचो तो सहकारी आशिल्ल्याचे कळटा. तहव्वूर राणाक अमेरिकेत अटक जाल्ली. उपरांत भारतान ताका चवकशे खातीर दिवचो अशी मागणी अमेरिके कडेन केल्ली. अमेरिकेन ही मागणी मान्य करून ताका भारताक दिवपाक हयकार दिल्लो. ते उपरांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी ताका हाडपाक अमेरिकेत गेल्ले.
कशें रचिल्ले हल्ल्याचें कारस्थान तव्वूर राणाची शिकागोत डेव्हिड कोलमन हाचे कडेन वळख जाली. दोगूय आदले घट इश्ट. मुंबय हल्ल्या पयलीं 2006 ते 2008 मेरेन हेडलीन कितलेशेच फावट भारत दौरे केले. ताणें मुंबयची रेकी केली. आपल्या मुंबय भोंवणे विशीं दुबाव मारचो न्ही हे खातीर ताणें राणाच्या ट्रॅव्हल एजन्सीची शाखा मुंबय उक्ती केली. दोगांयचे दहशतवादी संघटना लश्करा कडेन संबंद आशिल्ले. लश्कराच्या सुचोवणे प्रमाण दोगूय काम करताले. राणाच्या एजन्सीन हेडलीक 5 वर्सांचो बिझनेस विजा दिल्लो. राणान हेडलीक ऑफिसांतल्यान दहशतवादी घडणुकेचें नियोजन करपाक सांगिल्लें. राणान हेडलीक दहशतवादी हल्ल्या खातीर अर्थीक मजतूय केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अन्न आणि वखदा प्रशासनान पेडणे तालुक्यांतल्या आशवे आणि मोर्जे वाठारांत कारवाय करून वट्ट 19 हॉटेल्सां आणि रेस्टॉरंटांचेर धाड घातली. तशेंच अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान 4 हॉटेलां बंद केली. अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नेम आणि अटी पाळच्यो म्हणून प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान आवाहन केलां. आयज आमची एफडीएची टीम पेडणे तालुका एक गीता सिरसाट आमची टीम आणि बाकीचे फूड सेफ्टी ऑफिसर आमी येवन पेडणे एरियान ही आमची स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ली आसा आणि टिपिकली मांद्रे आणि मोर्जी ह्यो 2 एरिया घेवन टोटल 19 प्रमायसीस चॅक केल्ले आसा. आणि एज कम्पेर्ड टू फाटल्या दिसांनी जे आमी धरताले पेडणे एरियान आमकां खूब अशे बरे प्रमायसीस दिसून आयिल्ले आसा. खूब लोकल्स बिजनसान इनवॉल्व आसा आणि कंपॅरेटिवली किचन्स खूब बरी आसा. मायनर नॉन कंप्लायन्सीस असल्या कारणान आमी सगळ्यांक एक इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ली आसा. फक्त 4 प्रमायसीस आमकां किचन बंद करून काम करूंक लायला. बाकीचे सगळ्यांनी अशें एक गूड हे मेंटेन केला आणि अशेंच लोकांनी मेंटेन करचें हे एक इट्स अ पॉझिटिव्ह थिंग. ओके, ह्या भायर आयज आनी एक जे सिग्निफिकंट आमचें जें जालां आसा की एक स्पेशल मिटींग आयज कमिशनरान एफडीए ऑफिसान घेल्ली आसा. दीस मिटींग इज ऑफ दी अलंकार आनी जीएमसी वेंडर्स. सो हांकां आपूण आयज स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसा हे बेस्ड ऑन दी आउटकम्स ऑफ दी इन्स्पेक्शन इन दीस 2 एरियाज. आनी हांच्या कडल्यान इन रायटींग एफिडेविट्स घेल्ली आसा की परते हें रिपीट जावचें ना. सो खंय ना खंय हांकांय जाग्यार घालपाचो प्रोसेस आमी चालू केल्लो आसा. थोड्यांनी किचन मेंटेन दवरूंक ना. कांय म्हणजे ब्रोकन टायल्स आनी ड्रेनेज सारकें ना आणि टायलिंग हे सारकें ना. सो हे मेजर इश्यू जावन थोडे 1 ते 4 बंद केले. हांगा खूब सिवील वर्क आसा. सिवील वर्क असल्या कारणान तांकां बंद दवरून हें काम कर म्हणलां. आनी बाकीचे जे मायनर कितें कितें क्लिनींग डेफिशियन्सीज आसा जे करूंक जाता तांकां, सो तांकां आमी टायम दिल्लो. टोटल 19 केल्या. 19 4 बंद केल्ले आसा. आनी एक मोठे रिसॉर्टूय आयज एक केला आमी ज्या जाग्यार एक्सपायर्ड आयटम्स वेर आसा हांचेरय एक कारवाई जातली. स्टील लॉबी आणि कोळसो प्रकल्पा खातीर कर्नाटक सरकारान म्हादयचें उदक वळोवपाक सोदता असो गंभीर आरोप सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटान केला. म्हादय बचाव अभियान, सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट आणि खानापूर बचाव समिती ह्या तिनूय संस्थांनी एकठांय येवन हो प्रकल्प बंद करचो म्हणून केंद्र सरकाराक निवेदन दिवपाची गरज आसा. फकत म्हादयचें उदकूच वळयनात जाल्यार पश्चिम घाट लेगीत काबार करपाक सोदतात अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचें म्हणणें. कर्नाटक गव्हर्मेंट चोर वाटींतल्यान हो प्रोजेक्ट करूंक सोदता. कारण हे मॅटर कोर्टान चालू आसा, सबज्युडीज आसा आनी सगळे प्रयत्न कर्नाटका सरकार जे आसा ते कळसा बंडुरा प्रोजेक्ट फुडें वचपाक लागून प्रयत्न करतात. इंटेन्शन ताच्या फाटल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर उलयता की हो कळसा बंडुरा प्रोजेक्ट आसतलो किंवा म्हादयचें डायवर्शन आसतलें टू मलप्रभा. हे कित्याक करतात तर पयलीं आशिल्ली शुगरकेन लॉबी. शुगरकेन लॉबी जातकीर आतां थंय आयल्या ती स्टील लॉबी. आनी कोळसो जळोवपाक आनी कोळसो तो उदक शांत करपाक जें उदक जाय तें आमचें म्हादयचें उदक व्हरपाचो जो प्लॅन जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान आसा. आनी हेंय बीन आमी फाटल्या खेपेन फाटल्यान आमचें आंदोलन जेन्ना चालू आसतालें हेंय आमी सगळे उगडकीस हाडिल्ले आशिल्ले. आज कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्दां तेच क्लियर केल्लें आसा की दीस इज अ फार्स. म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक लागून गदगच्या लोकांक त्या वटेच्या लोकांक ड्रिंकींग वॉटर उदकाचो प्रॉब्लम जाता म्हणून म्हादय वळयता हो जो फार्स तयार केल्लो. त्या फार्सान कर्नाटका गव्हर्मेंट जितलेंय रिस्पॉन्सिबल आशिल्लें तितलेंच रिस्पॉन्सिबल आमचें गोंयचें गव्हर्मेंट पयलीं पासून आशिल्लें. आनी सगळे विकले गेल्या हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक स्टील लॉबी जी आसा ते स्टील लॉबीन सगळ्या सरकारांक विकतें घेतलां अशें आमचें म्हणणें आसा.
आनी ताका लागून तेंची पोटां भरपाक लागून म्हादईक मारपाचो प्रयत्न कर्नाटका सरकार आनी गोंयचें सरकार हे दोनी करत आसा. आतां कित्येक वर्सां हो प्रयत्न खंयचें सरकार सत्तेर येवं त्या सरकारांनी केल्लो आसा. गोंयान आसूं कर्नाटकान आसूं होच प्रयत्न चालू आसा. म्हादई बचाव अभियान हांच्यांनी कोर्टान वचून आतां पर्यंत म्हादई सेव केल्ली आसा. आनी आज म्हादई बचाव अभियान सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट आसतले किंवा मागीर खानापूर बचाव समिती आसतली, हांचे सगळ्यांचे जर विचार जर पळयले सगळ्यांचे विचार एकूच आसा. तांच्यांनी जशें रिप्रेझेंटेशन तांच्या सरकाराक दिल्लें आसा की हे प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून, तसो आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन हेच्या पयलीं आमच्या सरकाराक दिल्लें आसा. आतां टायम आयिल्लो आसा की ह्या तिनूय संस्थांनी एक जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक निवेदन दिवपाचें गरज आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तुमी बंद करचो. कारण हातून इट इज नॉट जस्ट यू आर डायवर्टींग द कोर्स ऑफ रिवर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाणें 75 देशांचेर लायिल्ल्या आयात शुल्काक 90 दीस स्थगिती दिल्या. तांच्या ह्या निर्णयाक लागून भारतासयत जगभरातल्या देशांनी सुटकेचो श्वास घेतला. जाल्यार चीनाक मात कसलीच सूट दिनासतना ट्रम्पान तांचे वयले आयात शुल्क 104% वयल्यान वाडोवन 125% केला. चीनान लायिल्ल्या 84% आयात शुल्काच्या प्रत्युत्तरात अमेरिकेन ही कारवाय केल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 75 देशांचेर लायिल्ल्या आयात शुल्काक 90 दीस स्थगिती दिल्या. दुसरे वटेन चीनाक मात कसलीच सूट दिनासतना ट्रम्पान तांचे वेले आयात शुल्क 104% वयल्यान वाडोवन 125% केला. चीनान जागतीक बाजारपेठेचो आदार केलो ना, ताकाच लागून आपणे चीनावेले आयात शुल्क 125% केल्ल्याचे ट्रम्प हांणी सोशल मिडियाचेर बरयल्ल्या पोस्टात म्हणला. आयात शुल्काचेर अमेरिकेकडेन वाटाघाटी करपाक इत्सूक आशिल्ल्या देशां खातीर हो दर 10% आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचो मोपा विमानतळावयलो गोवा टॅक्सी कावंटर 1 एप्रिल सावन बंद आशिल्लो. उपरांत आमदार जीत आरोलकर हाणें हस्तक्षेप करून कावंटर परतून सुरू केलो. सुमार 9 दीस गोवा टॅक्सी कावंटर बंद पडिल्ल्यान ह्या कावंटराचेर अवलंबून आशिल्ले 150 परस चड टॅक्सीकारांक लुकसाण सोंसचें पडलें. म्हणजे आमचो गव्हर्नमेंट कावंटर बंद जाल्लो, 8 दीस बंद आसलेलो आनी मोपा एअरपोर्टा वयलो. आनी आमचे भुरगे सगळे टोटली कावंटरारूच डिपेंड आसले, तेंचे पोटूच तेजेर आसलेले. 8 दीस बंद रावप म्हणल्यार कितें इफेक्ट पडटा तो त्याच भुरग्यांक खबर आसलो. आमी सगळ्याक भोंवन येयले, खंयच कितें जायना. लास्ट आमकां बाईन मदतीचो हात दिलो आनी बाईन उत्तर दिल्या प्रमाणे आमचो कावंटर चालू केलो आनी सगळ्या भुरग्यांचे पोट परत चालू केले. पण आमी हेजे खूब खूब आभार मानता ह्या बद्दल बाई. जेन्ना आमचो कावंटर बंद जालो तेन्ना आमी पयलीं प्रवीण आलेकरा कडेन सुद्दां गेले, आमदारा कडेन. ताका सांगलें, तेणी सांगलें की रेकॉर्डिंग सुद्दां तेणी दाखयलें की आपूण उलयला म्हणून. पूण फुडें कांयच जावंक ना. ताका लागून मागीर आमी स्टेप घेतली की आमी आमचो कावंटर जावपाक जाय. ते खंयच्या परिस्थितीन जावपाक जाय तो कळ्ळें न्ही. अशें न्ही की तोच हेल्प करतलो हो हेल्प करतलो, कित्याक सगळ्यांचे पोट आसा डिपेंड. ते गाडये घेतले ते आमकां पपय लावचे पडटले कळ्ळें न्ही. नाल्यार बँक आमकां सोडिना न्ही. ताका लागून मागीर आमी बाई कडेन गेले आनी बाईन आमकां खूब हेल्प केलो. म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक्स्ट्रा केला, शाल बीन घालो, कित्याक म्हाजें कर्तव्य तें. कित्याक ते कावंटराचेर आमचे मतदारसंघाचे लोक आहात थंयसर, तेच पोट चलयतात आपले. तशेंच पेडण्याचे म्हणटात ते हांव पेडण्याचोच, सो ताका लागून सगळे पेडण्याचे जे आहात तितले म्हाज्या कॉन्टेक्टान कितलीशींच वर्सां सगळे आसात. आतां ह्या सायडीन म्हणजे दोनूय मेळोन कंबायनली ते म्हाजे कडेन सकाळी फुडें घरा कडेन येयलेले. मागीर म्हणूंक लागले हांगा ऑफिसान सगळेच येतात आमी, त्या प्रमाणे ते येयलेले. जेन्ना व्हेरीफाय केलें तेन्ना जो एग्रीमेंट आसलो तो खंय तरी काबार जाल्लो आनी तो रिन्यू करपाक जाय आसलो, ताका लागून तो डिले जातालो. त्या प्रमाणे हांवें मागीर तेंच्या रिक्वेस्टाचेर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो. तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली म्हणल्यार तेणी फायल मागोवन घेतली आनी म्हणलो बेगिनात बेगीन जाता तितके बेगीन ते स्टार्ट कर, कित्याक पेडणेकरां खातीर थंयसर कावंटर केला आनी तो पेडणेकरां खातीर चलपाक जाय. कित्याक तेंच्यांनी गाडयो घेतल्यात आनी इन्स्टॉलमेंट्स आसतात, तेंचें घर चलपाक जाय. त्या प्रमाणे ताकाय आमचे चीफ मिनिस्टराक कळ्ळें की हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. तशेंच मागीर ऑनरेबल आमच्या टुरिझम मिनिस्टरा कडेन उलयलो. तेणी एश्युअर केलें आयच्या आयज फायल सगळी क्लियर करून सीएमा कडेन आतांच व्हरोन दिता आनी मागीर तूं फॉलोअप करून ते करून घे. त्या प्रमाणे हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फास्ट स्पीडअप करून बेगीन आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ती फायल पावोवन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एका दिसा भितर ती क्लियर केली आनी सांजचे सोमते तांकां फोन करून सांगला फायल क्लियर जाली, कावंटर स्टार्ट जालें.
लोकांक मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक त्रास जातालो ताका लागून चांद्रा पुलीस स्टेशन जावचें अशी थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. देखून ह्या वाठारांत पुलीस स्टेशन उबारपा खातीर आमी यत्न केल्यात. तशेंच हे पुलीस स्टेशन जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. देखून हे पुलीस स्टेशन जातले अशें विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमावान सांगले. बेरेस्तारा युरी आलेमावान अधिकाऱ्यां सयत प्रस्तावीत पुलीस स्टेशनाच्या कामा संबंदी चांद्रा पळोवणी केली. आमगेलो एक आनी लोकांलो डिमांड आसलो कित्याक चांदोर गिरदोलीम जावं म्हाका जाणा हे आनीक ह्यो एरिया वाडलोली आहाय. खास करून आमी जेन्ना मुखेलमंत्री लागीं मागलोलें की आमकां हिंगा एक फूल फ्लेज पुलीस स्टेशन जाय कित्याक लोकांक मायना कुर्तोरी वचपाक त्रास जाता. इट इज पार्ट ऑफ मायना कुर्तोरी आनी थिंगा आउटपोस्टाची सारकी कंप्लेन घेनासले म्हणून आमी एक रिव्यू घेतलो. PI मायना कुर्तोरी म्हाका आपयन हाडलो आनी वी स्पोक ऑल्सो टू द DGP आनी म्हाका खात्री आहा ती एरियाचे वी लुक्ड एट द फिजिबिलिटी आनी थिंगा एक सुंदर पुलीस स्टेशन हाडपाक जे लोकांक आमी प्रॉमीस केलेले हे पुलीस स्टेशन थिंगा हाडपाक आमी प्रयत्न केलेले आहाय. आज लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनूय जायते कडेन आतां जे जाता ड्रग जावं पेट्रोलिंग नायट पेट्रोलिंग हे आमचे चांदोर गिरदोलीच्या भागांत म्हाका दिसता आमी पुलिसांक सांगलां पेट्रोलिंग हे वाडोवन घेवपाक जाय म्हणून. बिकॉज आज भुरगे रातचे जावं दुसरे नाकाले वस्त जाता. सो म्हाका दिसता की खूब गरजेची वस्त आसली. बाब जोकी मालेमांवचें एक स्वप्न आशिल्लें हिंगा एक चांदोर पुलीस स्टेशन करपाक. 10-12 वर्सां जालीं कोणान कांयच हेचेर भासपूस करूंक नाशिल्ली. पूण आज आमी जेन्ना हें मांडलेलें हो नोट एक 6-7 म्हयने फुडें आमी मांडलोलो आनीक आज मुखेलमंत्रीन ते पुलीस स्टेशन जावपाक जाय म्हणून ऑलरेडी अनावन्स केलेलें आहा. So we are confident, taking people into confidence. The panchayats were also with us, our well wishers. We are going to make this Chandor police station into a reality. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.